आज आमी म्हाड्डोळा जी पंचायत आसा तेच्या सारखे फाटले वाटेन आसा आनी हो तुमकां दिसता तो व्हाळ व्हांवता. 2016 दीपक ढवळीकर मतदार ह्या MLA आशिल्लो आनी लोकांनी हांगासरल्या लोकांनी सांगलेलें की तांकां ती व्हाळ बांदून दिवचो म्हणून. तेणी तो थंय पर्यंत बांदून दिला. फुडलो व्हाळ हो इनकम्प्लीट उरलेलो आसा. हें दिसता तुमकां? अजून तेच्या नंतर तेणी कांयच काम करूना. जें काम उरलेलें तेका लागून हें उदक ओवरफ्लो जावन हें कुळागरांनी वयता. हे पळय ही सुपारी आसा पळय ही हांकां चड उदक असलें ती कुसता. ही केळी सगळी झाडां पिकावळी आसा ते कुसता. उदक ओवरफ्लो जावन गेलें तेणी काम केलें ना. मागीर तो ढवळीकर सांगतालो आपूण हे कामां करता, लोकांक ती कामां करून दिता. फक्त ते पत्रे आनी सिमेंट चिरेत वांटून जाले. लोकांच्यो ज्यो ह्यो आशिल्ल्यो पळय न्हू ह्यो असल्यो शेतकारांच्यो समस्या व तेणी सोडोवपाक गेल्यो त्यो सोडयल्यो ना तेणी. हे पळय ही कुळागरां दिसता तुमकां कशी सोंपल्या ती. ताजे नंतर 2017 गोविंद गावडे येयलो निवडून. तेजें प्राधान्य आशिल्लें की आतां सांगता शेतकाऱ्यांक लागून आपूण हें दितलो म्हणून. पण हांगा ढवळीकर तेजो टर्म सोंपल्या नंतर गोविंद गावडे येयलो. ताच्या नंतरूय तेणी लक्ष दिलें ना. हें पळया अजुनूय तशेंच आसा. फुडें पळया कितें जालें तें. हे व्हाळ अजून बांदलें ना पळय तेंच्यांनी. हे व्हाळ मोडल्या. हे जाणटेल्यांनी कोणी केल्लें. पळय हें उदक पळय पळय हें उदक अशें कुळागरांनी भरता. आतां मातसो उदक देंवल्लें आसा. ह्या हायटीचेर उदक पावता ओवरफ्लो जावन. पळय हें सगळें भरलां. फुडें थंय झरी कडेन वचपाक मेळटा. यो पळया आनी लोकांनी शेतां रोया कुळागरां सांबाळूंक सांगता. हे अशे परिस्थितीन हेंच्यांनी जर कामां केलीं हेंगेले सगळे पयशे उदकान वयता. कारण इतले लेबर मानाय घालून जे खंडी मारलेली आसा पळय ती सगळी. आनी हे कशे तरेन हे कुळागरां सांबाळटले. हे फक्त स्टेटमेंटां दिता. व्हडली व्हडली पत्रकार परिशद घेवन सांगता की आमी शेतकारांक अशें हेल्प करता अशी मदत करता म्हणून. हांगा थोडे पंच आसता तेंच्या तोंडांनी कितें पडटा म्हणून म्हाका खबर ना. जशें तेंच्या तोंडान पडलें कितें की तेंच्या उतरां सामकें फटाफट भायर सरता. पण वाड्यार जेन्ना पंच गांवांत सरपंच आसता पळय तेन्ना तेंचें कांयच लक्ष आसना. बाबा कितली लुकसाणी जाली ती ना ते पळयना. फक्त मागीर परत इलेक्शन जालें न्ही इलेक्शना टायमार परते येता ते सांगपाक आमी तुमची ही कामां करतले ती कामां करतले म्हणून. पळय ही जर हे जरी हे पावस सोंपलो की मागीर तांकां कुळागरांक उदक लावचें पडटा. त्या व्हाळाचें सगळें उदक ह्या झरीन वयता. झरीन गेल्या नंतर जर ही सगळी पोरां आशिल्ली ती भरता माती व्हळून. दर वर्सा हांकां आपले स्वताचे लेबर घालून ओपन करून दिवचें पडटा तांकां. पण बाकीच्या पंचायतींनी जेन्ना हांवें म्हाजे कडेन डॉक्युमेंट आसा बाकीच्या पंचायतींनी बांयो सुद्दां पंचायत फंडांतल्यानसून उस्पोन दिल्ल्यो आसा. पण हांगा हांकां दर वर्सा स्वताचे खर्च करून हें करचें पडटा. अशें तरेन हो शेतकार वयर सरतलो. हे लोकांकूय सांगता तुमची कशी दिशाभूल करता पळय ती पळया म्हणून हो ग्रावंड रिपोर्ट तुमकां आमी हांगा दाखयता. हेची सगळी ती पत्रकार परिशदा प्रेसाक घेवन सांगता पळय आमी मतदारसंघाचो विकास करता म्हणजे ते पंच बी थोडे सांगता पळय न्हू तांकां सांगपाक सोदता तुमच्या गांवांनी वाड्यांचेर येवन तुमी पळया. आमकां सांगो नाका की आमी तुमकां व्हरोन दाखयता म्हणून. आमी परत चॅलेंज करता मतदारसंघान जर व्हरपाक जाल्यार आमी व्हरोन दाखयता तुमकां खंय खंय ते. सो थँक्यू. जेन्ना जेन्ना पिळवळान इलेक्शनाचो वेळ येता तेन्ना हे नाटकी आसता पळय न्ही ते एकलो म्हणटा बहुजन समाजाक लागून काम करता. दुसरो म्हणटा कश्टकरी समाजाक लागून काम करता म्हणटा. पण ही नाटकां तुमकां सगळीं समोर दिसता. वर्सभर हे कश्टकरी समाजाचे लोक मेहनत करता आपली पिकावळ काडटा आनी जसो पावस येयलो की तेंची सगळी उदकान व्हळोन वयता. आतां तुमी पळयल्या ती बॉर्डर दाखय कशें उदक वयर पावल्लें आहा तें. सुपारी पिकलेली आहा ती सगळी ह्या व्हाळान व्हळोन वयता. लेवल पळय कितल्या वयर पावलो तो पळय ते पानां सगळीं लागलेलीं आहा तितलें दिसता. ती सगळी पळय व्हळोन गेल्लीं आहा पळय तेंचेर.
फुडें तर तो सबंद इतले माडयो तांच्यो काबार जाल्ल्यो आसा. हांव लोकांकूय एक सांगूंक सोदतां, तुमी हेच्या फुडें आतां एक बरो मनान विचार करा, हें घडटा कित्याक लागून तें. आनी आतां फुडें जो असो वेळ येतलो पळय तेन्ना तुमी खऱ्यांनीच विचार करूनच पावल फुडें घालपाक जाय. जी नाटकां चलिल्लीं आहा पळय न्हय, हो नाटकां बंद जावपाक जाय, तेन्नाच मनीस खंय ना खंय तरी सुखी उरतलो.